हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू बरी सगळी? आमी बी हाय सगळी बरी. म्हाका मातशी तोंडी जाल्ल्यान जायना. शिको येता, नॉन स्टॉप शिको येता. आयज जालोलें कित प्लॅन कांय करूं पावना. शिको येत न्हू, उठोंक जायना म्हाज्या शूटिंग. आनी मोटू येयला आतां भितर बसला येवन. जाल्यार मोटूक दाखयता तुमकां. चोय मोटू आनी हांव मागीर मेळटा तुमकां. ओके जाय मोटू भितर येयला तुमकां गूड मॉर्निंग म्हणपा न्हू मोटू. हो मोटू मिस्टू कोण येयलो? मिस्टू सेकेंड गिव सेकेंड गिव. सो गायज आतां मेळटा तुमकां. ओके आतां लायट गेली आमचे थंय कितें कोत्ताय तें. आनी हेजे उपरांत हांव मशरूम पेपर फ्राय रेसिपी घालता डॅडी गेली. सो ती आहा म्हाका शूट केलोली. सो ती हेजे उपरांत घालता तुमी चोय. ओके आनी तुमकां मागीर मेळटा. मागीर म्हणल्यार आज जाले 10:30 कशें जालें. मागीर कितें शूट करीत जाल्यार हेजे उपरांत मेळटा. ओके आतां रेसिपी चोय तुमी. हाय गायज, कोया तुम्ही? आमी हांव बरी. हांव समजता तुमी हांव म्हूण बरी. आयज हांव मशरूम पेपर फ्राय करता. कितें करता तें दाखयता. हे मशरूम, हे कढीपत्ता, बडीशेप, ग्रीन चिली, हळदीचो पिठो, जिंजर गार्लीक पेस्ट, गरम मसालो, जिरे, मिरयां, कांदो आनी हे लसूण आनी ऑयल घालतलो तितून. बडीशेप, मिरयां आनी जिरे हे तिनूय घालून येता. बडीशेप, जिरे आनी मिरयां तिनूय घालून येता रोस्ट करपाचें. बेश्टे हेचेर सुके हेचेर. हे रोस्ट जाले आतां हे निवोंग दवरता. हे सगळें हितून घातला. आतां मिक्सरार घालून हेचो पावडर करता. हेचो आतां पावडर करपाचो. घालता थोडे पत्ता उडयता. हितून आतां लसूण उडयता. बारीक लसूण कातलेली चॉप केलेली ती. कांदो मातसो ब्रावन जावपाचो. हितून आतां पावडर केलेलो पळय सगळो मिक्सरार रोस्ट करून ते पावडर घालता तितून. गरम मसाला, हळदीचो उडयता हितून. मीठ तुमकां जाय पडटा. मॅगी जाय तुमच्यान मॅगी उडोवंक जाता. घालता हितून. चड उदक घालपाचें न्हू. आतां मीठ मागीर घालता. हे तुमी पयल्या कशी केल्या पळय ती तुमी घरा कडेन करा आनी कॉमेंट करूंक विसरू नाका. थँक्यू. गायचे आतां लायट येयला आनी आतां वयता बाबा हाडपा. इतली ऑटूय बरें आहा आतां.
रोप सुको घाल मामी ते काढ मागी मेटू मग आणि पेर मेवले आई तो इथं पिकलोले हा ते मग तोगलीलाय हाफ दोन्ही हाफ पिकी ओके मागी मेट तुमका आता चायेक न्हू गोडशे केलाय पण मुगाचे तुमकां हाचे हात मेळटा काल देनपरा शूट केले तेजे उपरांत इवनिंग न्हू चाव पिता ते शूट केले म्हळ्यार मामीन केलोले हे केलोले मुगाचे गोडशे कित्याक न्हू अशें वीक जाला हें जाला हेल्थ वायज न्हू सारकें तोंडी बिडी जर इम्युनिटी लेस जाल्या न्हू सो तेका लागून तेणी गोडशे केलोले हांवें गोडशे कांय रेसिपी शूट करून ना कित्याक ऑलरेडी म्हाज्या चॅनलार आहाय गोडशा रेसिपी पयलीं घायलोल्यो फुडें मागीर बी केन्नाय हांव घालतलें आयज घालूं ना ओके आनी डॅडीगेल रेसिपी घायल्या हांवें तुमकां मशरूम पेपर फ्राय डॅडीन केलोली सो ती घायल्या आनी कांय घालूं ना इवनिंग टायमार अशीच घरा अशी बेश्टी आलोली सो कितें शेअर करतलें आलोलें सो कांय ना आलोलें शेअर करपाक अशें सो तेका लागून तें अशें दवरलें आनी आतां थंय बसलां म्हणल्यार आतां हांव एंडींग घेतलें ब्लॉगाचें आनी तुमकां सांगतो म्हणल्यार ती रेसिपी घायल्या ती आनी आतां एंडींग घेता म्हणून हाल्यार मेळटलें हाल्या ब्लॉगान चोयतलें कशें कितें तें आनी आयज न्हू कांय शूट करूं ना कांय म्हणल्यार कांय ना आनी बॅकअपा बी कांय ना नको कशें कितें जाता तें ट्राय करतलें एवरीडे ब्लॉग्स हाडपाक ट्राय करतलें कशें कितें जाता तें चोयतलें पूण एवरीडे तुमकां एक ब्लॉग येतलो ओके आजुनूय कोणें ग्लॅम कल्चर चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकॉन प्रेस करा आनी तिका न्हू मेसेंजराचेर न्हू एक हें येता पळय सायडीक ते स्टार कशें दिवपाचें सो थिंगा एक प्रेस करा सो दॅट व्हिडियो व्हायरल वयतलो असो कितें म्हूण सांगला म्हाका मागीर यूट्यूब फॅमिली मेम्बरान आनी मागीर क्लोज फ्रेंडान सो म्हाका तितून ते उगडास येयना ते तकली सारकी चलना पूण तुमकां कोटो थिंगा सायडीन न्हू मेसेज कमेंट धाडटा घालताय न्हू कमेंट घालताचे सायडीक एक स्टार कशें येता पळय स्टार धाडून जाता तुमच्यांनी सो ते इफ तुमकां बोर दिसता जाल्यार ते एक धाडा ओके आतां सद्या मागीर तकली साप चलना जिवा साप बंद ना सारकें जाम पडो आहा तरी पूण आयज कशेंय करून कितेंय करून जाय ओके मागीर मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान आयचो ब्लॉग मातसो बान बरो दिसलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी रेसिपी कशी दिसली ती कमेंटार सांगाय ओके टील देन बाय गायज